आमचो 6 एप्रिल भारतीय जनता पार्टीचो फाउंडेशन डे. 1918 आमचो पक्ष स्थापन जाल्लो. सो भारतीय जनता पार्टीन गोंयभर इनफॅक्ट देशभर 6 एप्रिल आमचो एक बऱ्या उत्साहान साजरो करपा खातीर एक संकल्प घेतिल्लो आसा. आमी सगळे कार्यकर्ते गोंयान तशेंच आख्ख्या देशान आमच्या प्रत्येक घराचेर आमचो पार्टीचो फ्लॅग त्या दिसा लायतले. तशेंच आमचे जे कोण वेल विशर्स आसा, वोटर्स आसा, तांकां सुद्दां आमी रिक्वेस्ट करतले की फ्लॅग लावचो म्हणून. आनी गोंयभर एक 10,000 फ्लॅग्स आमी प्रत्येक 40 मतदारसंघांनी लावपाचो एक संकल्प घेतिल्लो आसा. ताच्या खातीर सगळ्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आमच्यो मिटिंग्जूय जाल्या आनी ताची सगळी तयारी आमची जाल्ली आसा. सो एक बऱ्या उत्साहान 6 एप्रिल आमी सेलिब्रेट करतले. आज आमची जी पार्टी आसा भारतीय जनता पार्टी इज द लार्जस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द एंटायर वर्ल्ड एंड वी आर कमिटेड to give a better living life and all other facilities to each and every Indian, each and every individual in this world. Thank you.